कीर्तन 17 दग्ध भोगतलेचे प्रार्थन. सर्वेस्परा, न्यायनिती पसोत म्हजी विनवणी आयक. म्हज्या मागण्यांक चीत दी, म्हज्या प्रार्थनाक कान दी. म्हज्या वोंटांचेर कपट ना. तुज्या मुखामळांतावन म्हजो न्याय निर्णय भायर सरूं. तुजे दोळे न्यायनीत पळोवं. म्हज्या काळजाची तपासणी कर. रातच्या वेळार म्हजी परीक्षा कर. उज्यान घालून म्हाका पारकी, पूण म्हजे थंय कितेंच वायट तुका मेळचें ना. हेरा मनशां बरी म्हज्या तोंडान हांवें गुन्यांव करूंक ना. तुज्या वोंटाचें उतर हांव सांबाळटां. तुज्या उपदेशाचे वाटेर म्हजीं पावलां आसात. म्हजे पांय तुज्या मार्गा वयले हालनान. देवा, हांव तुका उलो मारतां, कित्याक तूं म्हाका आयकताय. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चिंतीवन आयक. तुज्या मोगाची विजमितां म्हाका दाखय. आपल्या दुस्मानांतावन तुज्या उजव्याक आसरो घेतल्यांच्या तारोका. तुज्या दोळ्यांतले बावले परी म्हाका राख. तुज्या पाकाट्याचे सावळेन म्हाका लिपय. म्हाका दग दिता त्या नसत्या मनशां मुकलो. म्हाका वेडो घालून आसात त्या घातकी दुस्मानां मुकलो. आपली धारून काळजांत आनी धांपल्यान गर्वान बरोवन तांची तोंडां उलयतात. ते म्हजे विरोध फुडें सरतात. म्हाका वेडो घालतात. म्हाका धरणीक आपटूंक म्हजेर ते दोळो दवरतात. झोंपय मारूंक आयतो जाल्ल्या शिवां भाशेन, दोबो धरून बसलेल्या शिवांच्या पेट्या भाशेन. ऊठ सर्वेस्परा, नसत्या मनशांक फुडो कर. ताका धरणीक शेवटून उडय. तुजे तलवारीन ताज्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या हातांत सर्वेस्परा विनाशी मनशां पसोत ह्या जिवनांत आपलें सर्वस्व आसा त्या विनाशी मनशां पसोत म्हाका निवार. तुज्या दास्तानांतलें दिवन तूं तांचें पोट भरताय. तांचीं भुरगीं बाळां दादोशी जातात आनी उरलेलें तांच्या भुरग्या बाळांक तीं दवरतात. पूण हांव म्हज्या प्रामाणीकपणान तुजें मुखामळ देखतलों आनी हांव जागो जातना तुज्या दर्शना वरवीं दादोशी जातलों.